पयले सुवातेर हांव आमचे टॅक्सी भावांक चड करून तेंचे असोसिएशन प्रेसिडेंट आनी सगळे मेंबर येयला तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे एअरपोर्ट टॅक्सी बाब विद्याधर दिवकर हू इज द प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी प्रसाद प्रभुगांवकर ते म्हाजे ते वाठारांत, संजय नायक आसा, म्हापशेचे विठ्ठल बांद्रेकर, पणजेचे आमचे गुरुदास पै. ते एकूच सांगपा येयल्ले आसा की आमी खूब खुशी आहा की आमकां फर्स्ट टायम आमी गव्हर्मेंटान कन्सिडर करून ₹3 चडयले. सगळ्यांक खबर आसा हे म्हारगाये लागून पेट्रोल प्रायसीस वयर गेल्ले कारणान वा डिझेल प्रायसीस वाडले कारणान तांकां 2014 लास्ट आमी इन्क्रीज दिल्ले. आमी प्रोपोर्शनली आतां तांकां नोटिफिकेशन इश्यू जाले आनी आमी आतां ₹3 पर किलोमिटर दिल्ले आसा. काल तुमचे कडेन हांवें तो टेबल दिला. आतां ते खूश आहा आनी ते डिजिटल मिटरूय बसोवपाचे मुडान आसा, बसयताय बीन. थोड्यांचे तेंची म्हणणी अशी आसा की जेन्युइन डिफिकल्टी आसा कोविडा लागून, थोडे दुयेंत आसले तांकां कोवीड जाले, हेल्थ सारकें ना आनी सगळ्यांक खबर आसा पॅन्डेमीक टायमा लागून ट्रिप्योय लोकूय येयनासले, ट्रिप्यो जायनासले, तांचे कडेन पयशे ना आसले. सो तेंची एकूच मागणी तांकां आनी मातशें टायम दी बसोवपाक. जे कोणें बसयले ना तांकां 0 and 1 सिरीज तेंची ऑलरेडी एक्सपायरी जाली त्या टायमाचो. सो आतां हांवें तांकां कितें सांगलां, तुमी इन रायटींग दिया की तुमी मिटर बसयतले, 15 दिसां भितर तुमी मिटर बसयतले, आमी कोर्टा मूव करतले. आनी तितून म्हणल्यार आज एक हांवें आतां म्हाज्या सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्टा कडेन उलयलां दॅट वी वील नॉट टर्मिनेट देम. आमी तांकां आज टर्मिनेशन करपाचें आसलें कित्याक आमी आमचे ऑफिसर कितें भियेता तेंचेर हायकोर्ट फाल्यां तेंचेर कितें स्ट्रिक्चर पास केले वा तेंचेर एक्शन घे म्हूण घेयल्यार तेंचे कॅरियर एफेक्ट जातले. पूण तेंचे वदान कित्याक हांव मानतां की टॅक्सीवाले म्हणल्यार मेन टुरिजम स्टेक होल्डर. आय कॉल देम एम्बेसिडर्स ऑफ टुरिजम. परत रिपीट करता, तेका लागून हें कन्सेशन हांव तांकां दितां की तुमचें हांव टर्मिनेट करना आनी 15 दीस दिता. पूण 15 दिसां भितर तुमचे बल्क एप्लिकेशन कोण उरले ते बसयनासता आमचे कडेन येवं दी विथ द अंडरटेकिंग ऑर विथ द एप्लिकेशन दॅट आमी बसयतले म्हूण मिटर. हें एक जालें. दुसरें, तांकां सारकी समजुणी मेळना ते 50% आनी दुसरे 50%. पयलें कितें आसलें, जेन्ना ते मिटर बसयताले तांकां फूल पयशे भरपाक पडटाले. हाडपाना तें हांव तांकां स्पश्टपणे सांगपाक सोदतां. कितलोय प्रेशर येयल्यार हांव तो प्रेशर म्हाजेर घेवपाना. दॅट इज अ डन थिंग. नोटिफिकेशन येयला ते प्रमाणे तांकां चार्ज करपाक पडटा. एकूच परत तेंचे कडेन म्हाजी कटकटीत विनंती, प्लीज मिटर बसयात. डोंट बी ऑन द रॉंग सायड ऑफ लॉ. हांवें करूं ना तें कंपल्सरी, तें कोर्टान केलां. तांकां भीती आसली गोवा मायल्साची. आतां एअरपोर्टार तेंचो कावंटर आसपाना आनी तांकां तेजो कितलो बदल आनी तेंचेर कितलो असर पडटा तांकां कळटलें. फुडलें कितें करपा जाय हांव पब्लीक एनावन्स करून आनी प्रेसा एनावन्स करून करपाना, तांकां कळटलें. So they will be happy end of the day. So don't kill the goose which lays the golden egg. Golden egg and golden goose is tourism and what it gives all of us and the economy of the state. So tinga मातशें पूण आमी फाटी पडपाक जायना इतलेंच. Sir, one more thing, you said bulk application. So everybody will have to give तेंच्या असोसिएशनान दिवचें ना, एक डिसिजन घेतलो जाल्यार बल्क एप्लिकेशन म्हणल्यार असोसिएशनान न्हू, एक एकट्यान दिल्यार सगळे दियाय म्हणटा हांव. सो इट बिकम्स अ बल्क ऑफ एप्लिकेशन. कोर्टा फाल्यां आमी सांगता तिगूच जाण येयले आनी तांकां लागून कायदो बदल जायना न्हू. सपोज तेंचे आतां उरला 2000 कितें उरला, 2000 ते 2000, 2900, 2000 तो येयली, देन इट हेल्प्स अस नो. लेट ऑल द अदर पीपल कम, वील हेल्प ऑल ऑफ देम. So by when you will inform the court now? Let the application come with after 15 days. And it will be a 15 days extension, like Milala said. No, we will give them a window केन्ना बसोवपा जाता ते. Okay. Moment the application come, then we will announce in the newspaper, we will call them up. Okay. Because we will have their number. बाबा तुम्ही वचून बसया म्हूण. आतां पयले 4 सेंटर आसले, तांकां सोंपेपण मेळपा आमी 8 सेंटर केला. सो तेंय तांकां बरें पडटलें. नॉट टर्मिनेट देम. आमी तांकां आज टर्मिनेशन करपाचें आसलें कित्याक आमी आमचे ऑफिसर कितें भियेता तेंचेर हायकोर्ट फाल्यां तेंचेर कितें स्ट्रिक्चर पास केले वा तेंचेर एक्शन घे म्हूण घेयल्यार तेंचे कॅरियर एफेक्ट जातले. पूण तेंचे वदान कित्याक हांव मानतां की टॅक्सीवाले म्हणल्यार मेन टुरिजम स्टेक होल्डर. आय कॉल देम एम्बेसिडर्स ऑफ टुरिजम. परत रिपीट करता, तेका लागून हें कन्सेशन हांव तांकां दितां की तुमचें हांव टर्मिनेट करना
आनी 15 दीस दिता पूण 15 दिसां भितर तुमचे बल्क एप्लिकेशन कोण उरले ते बसयनासता आमचे कडेन येवं दी विथ द अंडरटेकिंग ऑर विथ द एप्लिकेशन दॅट आमी बसयतले म्हूण मिटर हें एक जालें. दुसरें तांकां सारकी समजुनी मेळना ते 50% आनी दुसरे 50%. पयलें कितें आसलें, जेन्ना ते मिटर बसयताले तांकां फूल पयशे भरपा पडटाले आनी ओन्ली 50% तांकां मेळपा खातीर 3 वीक जाले बगर एप्लाय करपा मेळनासलें. 3 विकांनी एप्लाय कर, प्रोसेस करता, पयशे तेंचे एकावंटान ट्रान्सफर जाता आनी 3 वीक वयताले. म्हणजे 6 वीक म्हणल्यार 1.5 म्हयनो वयतालो. आतां हांवें कितें केलां, हे सायडी तूं मिटर बसय तेन्नाच तूं एप्लिकेशन दी. ओके, आनी एप्लिकेशन दिवन ऑफकोर्स तांकां पयशे भरपा पडटले पूण तांकां 4 दिसां भितर 3 ते 4 दिसां भितर तांगे एकावंटाक पयशे येतले. इतलो फास्ट तो प्रोसेस केल्लो आसा. हें आमकां तेज्यावन मायज म्हणजे ते सोमतें ते 50% भरीच नाका, ती स्कीम फूल बदल जाता. परत फूल प्रोसिजर करता आनी 6 म्हयने लागतले. कित्याक इट हॅज टू गो टू लॉ डिपार्टमेंट, फायनान्स डिपार्टमेंट आनी ते जावचेच ना. आनी आमी कोर्टाची डेडलायन मीट करपा सोदता. कोर्टाची डेडलायन जे पर्यंत आमी मीट करना आनी आमी पालन करना तेय त्रासान पडटले, आमी त्रासान पडटले. हें आमी तांकां सुविधा तेच खातीर दिल्ली आसा. दुसरें, एअरपोर्टार हांवें तांकां सांगलें, एअरपोर्ट टॅक्सीवाले हांगा आसा तांकां हांव 2 कावंटर दिता. येयले स्लिपर गेले, चल गेले टॅक्सीन बसले. कित्याक येयले काय तेंचे कावंटरार ते वयतले. हांवूय पर्सनली हे फुडले विका एअरपोर्टा वचोन वेवस्थीत तांकां वेवस्था करून दितलो की दे वील हॅव प्रेफरन्स. बिकॉज एट एनी एअरपोर्ट टॅक्सी एंड ब्लॅक एंड येलो आनी ते ट्युरिस्टूय एक जात तांकां दे शूड हॅव द प्रिमसी. जे कोण आमचे गोंयकार आसा, चड करून आमचे टॅक्सी बिजनसान चड गोंयकार आसा, एक बिजनस तेंच्या हातीन आसा. थोड्यांचे म्हणणे म्हाका आतां कितले रिप्रेझेंट आनी तूं कितले चडयला आनी हें तें. हांव म्हणटा गोंयान इज अ ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन. डायनॅमीक प्रायसींग जेन्ना तुमी हॉटेलांक करपाक शकता, प्रायसीस चडयता, तेणी कितें 2 पयशे जोडपाचे न्हू. ते आमचे गोंयकार भाव न्हू. तेणी 3 रुपीज इज अ व्हेरी रिजनेबल थिंग